हॅलो गायज, वेलकम बॅक. गुड मॉर्निंग. रामकृष्ण हरी माऊली. तुमकां सगळ्यांक आषाढी एकादसाची हार्दिक शुभेच्छा. आणि सकाळ फुडें उठून जालें आमचें, म्हणजे सगळी तयारी रेडी करून दवरले आमी. हय, सगळी तयारी केली. हांवें सारण मारून घेतलें, केशवान पुसलें, मागीर हांवें बाथरूम धुवन काडलें आनी न्हावन बी आतां आमी दोगांय रेडी जाल्या. आनी आतां देवाऱ्याची पुजा करतली. देवाची पुजा करतले आयज, कित्याक उदक सोडूंक जाय न्हू तुळशीक न्हू, फर्स्ट एकादस. मागीर आमी उसळ करतली. हांव जाल्यार फर्स्ट टायम करता. हांव घे पयलीं केलें. सो तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करतली. सो न्हावन बी रेडी जाला हांव, फक्त क्लचर हाडूंक ना हांवें. सुरपो पॅन्ट घातला आनी साडी न्हेसल्या. आनी हेजे एज ऑलवेज बानियन रेग्युलर माचो. सो परतून So आता एकदा आमी पुजा तुमकां सगळ्यांक एकादशीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. रामकृष्ण हरी माऊली. सो रांगोळी बी घालून काडल्या हांवें आतां देवाकडे. आमी पुजा करूंक वयता. हांव फुलां घेवन येयला आतां घाम पळयात. तुमकां दाखयता सगळें तयारी कशी केल्या ती. कम ऑन. आनी हो आमचो देवारो आनी ही रंगोली घातल्या हांवें. आतां फक्त पुजा करपाची उरल्या. हे ते हांवें रेडीमेड गावता तितूनच घातला. आनी ही साडीची बिश्टी घातल्या. आतां वाती करून घेवंक जाय आनी दिवे रेडी करूंक जाय. हिशोब. सो केशवान वाती करून काडल्या. तुमकां दाखयता. सेटअप करता केशव. सो दिवे रेडी करून घेतल्या. आतां आमी तेल घालून आनी वाती बी करून घेतल्या. वाती भिजयता त्यो. हांगासर देवारो आसा आनी हांकां दोगांयकी पळय हांगात पडल्या उद्धवच्यान. न्हिदल्यात दिसता ही सुशेगाद. अरे उठले. फुलां बीन थंय दवरल्या. पयलीं घाल्यात फुलां. सो वाती घेतल्या हांवें हातीन. आनी हांगासर रंगोळी घातल्या. तसं कर. सो आमची पुजा करून जाल्लेली आहा. सो आता रांदपाची तयारी करता. कितें करूंक जाय? मुगांचे उसळ. मुगांची उसळ न्हू, उसळ आनी कितें करूंक जाय? चण्याचे. चण्यांची ती करतली आता. फर्स्ट टाइम करता. तुमकां रेसिपी दाखयतली हांवें युट्यूबारूच पळयल्या. सब यूट्यूब का कमाल. चल यो. आनी केशवाचे हांगाचे सदाचे काम नाल्ल कातपाचे करून जाल्ले आसा. आनी उदवच्यान आपल्याक घे करता घेवन घेतला. आतां तोंड दाखय. क्लीन बळा
सो काल रात्री हे चणे भिजत दवरलेले आम्ही आणि आता बरे वॉश करून घेतले आहे आणि आता हे कुकराक लायतले हांव. अर्धा किलो केसर घेतला आम्ही चणे. तो 2 कप कशे उदक ऍड केला आहे हितून आणि थोडेशे मीठ ऍड केला. सो हेजी एक सिटी कशी काढून घेवपाची. सो तेल तापले काय पयली सासवां घालून घेवपाची, मागीर हरवी मिरसांगो आणि कढीपत्ता. A few moments later. सो उसळ बी करून जाले आमचे म्हणजे माझे. आणि आता ह्या सायडीक ह्या घराकडे येयले आमी कित्याक हांगासर मातशी कामां आसली आमकां. आणि उसळीची रेसिपी कशी शूट केल्या खबर ना म्हाका, हांवें बेगीन केला, सारकी करूंक पावंक ना शूट. सो हांगासरली कामां जाले काय डायरेक्ट तुमकां आमी थंयसर मेळटली. ह्या घराकडे येयले आता आमी सद्याक. पळयात केशव दिसता आसतलो तुमकां. आडसर सोदता तो आता. आमचो उपास आसा आयज आमचो म्हणून. भुकेन घे जाता. आमकां लेट जालो बिकॉज आमी आमच्या घरा कडेन जेवणाची ऑर्डरी आसलो सो त्या खातीर. अरे खावने हाय कर. हाय मी हादून हाय करता हादून आणू जेला आता हात धुंकना म्हणून तुमकां हाय करिना तो, मागीर येवन हाय करतो. आणि केशवाक आडसर मेळ्ळा आणि केशव आडसर सोलूंक येयला हांगा. दाखयता तुमकां. उपास हा म्हणून आडसर काडला आमी. हाय कर केशव. कोटी घेऊन कोण हाय करता. सगळो घे सोपयले हेणी. जाय द्या पळयात तुमकां जाय जाल्यार आडसराय मेळटली हांगासर. गोड आ सारकी. गांवठी न्हू ती. गांवठी आडसर पियेयात येयात गायज. तू पियाय. ह्याचे पैसे द्यायचे पडटले तुका. आईन सांगला फुकट म्हाका म्हणो फुकट. आईन 60 रुपया सांगला. गायज पावस येता, पावस भितर वयता आता आमी. ते कित्याक ह्यो आता ती आडसर फोडून गेला थंयसर. पावस येता भितर वयता. मम्मी फोन केलो. गायज केशवान फोडून माझ्या घोवान फोडून हाडून दिला आता आडसर. पळयात माझो खूप जाम पडला कामा करून. सो आता आमी बिश्टी बसले हांगासर. तुका कशें दिसता उपास करून? एकच सांगो, हे एकूच वरात उपास करतलो, फुडल्या वर्साना म्हाज्यान उपाशी रावंक जायना. खरेंच जायना, भूक लागली. सकाळच्यान कितें चिंतले न्हू खातलो म्हणून. केळी खान रावा येता ती भूक लागता मरे. सवय ना न्हू देवाच्या म्हणून मातशें करचें. वर्सान एकदा रावंक तशें कितें ना, रावतला धरतला पण तुमी. जिम बॉय जिम जिम जिम. मातसो जाला न्हू. आणि दुसऱ्याच झाला. मेकअप करूंक नाही दिसता काय. धजा मारता माझी. 1 hour later. सो गायज आमी आत्ता घराकडे येयल्या हांगासर आणि आता 5 पानां करून निवेद दाखोवंक जाय देवाक. सो ती आता रेडी करतली आमी. पानां रेडी केल्या आता आमी हांगासर आणि हांगा वाडूंक लागतली. चालू केलाय. उसळ ते आसू घे ती मातशी.
मीठ घालणार आणि हा? एका धर हे धर हे सगळं धर हे ह्याची चटणी वाटता और इथले कोण ते सायटिक मी मध्ये वाढून द्यायचे कसे घेतात ते मध्ये वाढा नका ना उचलून हे वाढ सो आमचा फळार 5 पानांनी घालून रेडी झालो असा. आता 2 पानां तुळशी कडेन दवरतली आमी आनी मागीर उदक सोडटली. दुसरे हांगा दवरू हय कितें वडी दुळी दवरता सायड सो आता तुळशीकडे निवेद दाखवून झाले आमचे आणि आता हांव आनी केशव जेवतली. जेवची ना म्हणजे फळार खातली उदक सोडून जाय काय आणि तुमकां दाखयता कितें आसा ते. सो फळारा गायज केला आमी चपाती आईन केल्या, तो उसळ हांवें केला आणि हे मुगाचे कणी मिनिकान केला आणि ही शेक फणसाची शेक ती फणसाची भाजी ती आणि अरबी आणि एक चटणी ऍपल दवरला आमी आणि चटणी. आता तुमकां केशव खाऊन सांगतलो काय सांगतो ना आमी खातली फक्त. ना उदक सोडून घे अशें घे पान लागीं घे. केशव आता पानांक उदक सोडटा हांगासर. आणि आई बी येवंक ना कित्याक थंयसर आईक ऑर्डरी येयल्या सो आई बी मागीर येतली. आता तुमकां डायरेक्टली आमी खावंक मेळटली कितें तें. बाय गायज. सो आमचे फराळ बा खावन जालो. फराळ सो फळार खावन जालो आमचो. सो आता आमी आईक बीन येवंक जाय. आईनय कितें खावंक ना सो ती येतली आमी वयतली आनी कित्याक थंयसर मातशें आईक म्हणून आता आई येवंक पावंक नासली कित्याक थंयसर ऑर्डरी आहा म्हणून. सो हो आमचो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडला जाल्यार आमच्या चॅनलाक शेअर आनी सबस्क्रायब करचो गोंय कारण हो मोग आसा. आणि रेसिपी सारकी शूट करूंक पावंक ना. म्हाका दिसता सोय घालतना सोय घालून बी हांवें काय शूट करूंक ना उसळाची रेसिपी. सो इन केस सारकी जावंक ना जाल्यार तुमकां आमी खंयच्या तरी येता त्या नेक्स्ट ब्लॉगान बी डिटेलान एक्सप्लेन करतली. सो बट टेस्ट बरो आलो खरोच बरो आलो. सगळो टेस्ट बरो आलो. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय मोग आसो.